क्रॉप अंदू लेट आसा म्हणून. लेट म्हळ्यार कितें जालें, अंदू पावस मातसो बेगीन स्टार्ट जालो. एक्चुली कशें आसा, लँड प्रिपरेशन जें आसा तें सादारण 7 तारखे नंतर, जेन्ना आमी मिर्ग म्हणटा, मिर्गा सावन स्टार्ट जातालो. पूण अंदू पावस जो आसा तो 21 तारखेकच स्टार्ट जालो आनी लोकांक तें लँड प्रिपरेशनाक मातसो टायम मेळना, सफिशंट टायम मेळना. ह्या पावसाचो बाकी हेजे मॅरीगोल्डाचेर तरी कांयच हें ना, परिणाम ना तेजो. भायली तशी आमी एग्जॅक्ट तशी हें केलें ना, पूण सादारण म्हाका दिसता एक 300-400 टन सुद्दां एक्सपेक्ट, म्हणजे आमी हें केलें म्हणजे येता आसतली. आमी सादारण आतां 28 हेक्टर जर एरिया धरली, मल्टिप्लाय बाय 75,000, सो तितली सबसिडी शेतकारांक. सो हो एक सामको शॉर्ट ड्युरेशन क्रॉप, म्हळ्यार 65 to 75 डेजां भितर रोजो तयार जाता. सो खुबशे भुरगे तरणाटे आमकां इन्क्वायरी घेता. वर्सां कशी जाली, बट फर्स्ट इयर पयल्या वर्सा बेश्टें म्हाजें शिकप कशें आसलें धाकटें. तेन्ना दुसऱ्या वर्सा तिसऱ्या वर्सा आतां हें मातशें हांवें वाडयत गेलो. आतां हे तुमी लायतात, तुजो होच बिजनेस काय आनी कितें? ना, म्हाजी नर्सरी बी आहा, झाडां विकता हांव, गार्डनिंगूय करता आनी मागीर हें करता. आनी हें जालें की मागीर हांव कांयंगां आनी मागीर भाजी बिजी तशें लायता. हे हेका तुवें कितके हे लायिल्ले आसा? हिंगासर हांवें 3900 प्लांट्स लायिल्ले. सो तितूंतले मागीर एक 100 म्हाजे मेले पावसाक लागून, 100 or 150 अशे मेले. मागीर हांवें परत हाडून परत ते एडअप केले. आनी ओवरऑल ह्या वर्सा प्रोडक्शन मातशें म्हाका उणें आहा, बट बरें आहा. पूण आतां कितलींशींच शेतां आहा पळय, सरावंडींग शेतां आहा ती पाड आहा, ते कोण करूंक पळयना. म्हणून हांवें कितें केलां, हांवें फेन्सींग मारलें आनी म्हाज्या मनान येयलें हांव कितें तरी करतलो म्हणून हे उद्देशान हांवें फेन्सींग मारून आतां हें केलें. कित्याक वर्साच्या वर्सा गोरवां पडटालीं आनी गोरवां एक रातची पडली जाल्यार खावपाक सगळी खारवट जाताली. म्हणून हांवें ती हें केलां आनी फेन्सींग मारून आतां हांवें कितें केलां, बाबा ही स्टार्ट केलां. हेच्या फुडें हांव आनीक हें करतो. हे का थोडो पावसूय पडला की नाही? पावस पडला म्हणटकच त्या खातीर मातशी कीड लागली आनी ती सगळी फुलोंक ना, नाल्यार ती सगळी फुलतली न्ही. हेंची वरायटी खूब आसता. सगळ्यांची एक लो क्वॉलिटी म्हणटा पळय न्ही, ती कलकत्ता आसा पळय न्हू, तेचेर फूल मातशें बारीक येता आनी हायट ताका कमी येता. आनी बाकीची इंडस आहा, टेनीस बॉल आहा, अष्टगंधा आहा, ते फुलार झाडे व्हडले जाता आनी ताका फुलाय भरपूर दिता. आनी हेचे सीड्स असतात तर म्हाग असतात आनी हेचे एक जे रोप आहा न्हू तेचो ते 7 रुपयान आनी विकता. केक बी असो कितें जालें? खूब जालें. कारण काय नाही, एक तर लायतना आमकां हो पावस मेळ्ळो आनी पावस लायल्या कारणान तर हेची रोजांची ग्रोथ जाली ना आनी ती खूब पावस पडल्या कारणान ही झाडां बघ अशी थोडी बारीक बारीक दिसता पळय न्हू, तेची ग्रोथ जावंक ना आनी ताका कमी फुलां फुलले आनी लेट जालो फुलां फुलपाक. त्या खातीर हे आमकां एक लुकसाण आहा. अच्छा. फूल किधर से लाए? कर्नाटक से। और ये साल कितना कम है क्या ये? क्यों? बारिश के लिए पूरा झाड़ है ना, फसल पूरा चला गया, इसलिए थोड़ा महंगा भी उधर हो गया. अभी कैसा भाव है इनका? इनका भाव 50 रुपये बोल रहा है, 30 रुपये भी दे रहा है, 40 रुपये दे रहा है. मीटर में बोलने का 50 रुपये बोल रहा है. हाँ, कर्नाटक में हुबली से. आज और कल अभी बिकेगा तुम लोग? नहीं, आज नहीं बिकेगा तो मैं चला जाएगा गाँव. हाँ, हर साल आता है गोवा में? साल आता है.